वास्को पेट्रोल पंपाचेर शेनवारा सांजवेळार फिल्मी स्टायलीन चोरी जाली। बुरखो घालून आयिल्ल्या चोरान सुरो दाखोवन कॅशियरा कडल्यान कावंटरावेले पयशे घेवन पळ काडलो। पेट्रोल पंपाचो धनी परेश जोशीन पुलिसांक कळयले उपरांत पुलिसांनी रोखडीच चौकशेक सुरवात केली। चोर वळखीचोच आशिल्ल्याचो दुबाव जोशीन उक्तायला। चोराक धरपाचें आव्हान आतां वास्को पुलिसां मुखार आसा। शेनवारा राती वास्कोच्या एका पेट्रोल पंपाचेर बुरखो घालून आयिल्लो एक चोर सुरो दाखोवन कॅशियरा कडल्यान सुमार 2 लाख घेवन पळलो। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत रोखडेच पुलिसांनी येवन चौकशेक सुरवात केली। हे घडणुके फाटल्यान कोण तरी जाणा आशिल्लोच मनीस आसा असो दुबाव पेट्रोल पंपाचो धनी परेश जोशीन उक्तायला। एक कोण तरी मनीस ताका कोण तरी खबर आशिल्लो आसूंक जाय अशें दिसता, कित्याक एक बुरखो घालून हाताक ग्लव आनी तुजे हातान सुरो घेवन आयलो। बरोबर लास्ट मनीस थंयच्यान भायर सरलो, ताजे बरोबर 3-4 जाणां आसतात। आमगेले सुपरवायझर आसता पळय, ताजे बरोबर 3-4 जाणां आसता। ते शेनवार म्हणटकच म्हाका दिसता बेगीन कोण तरी गेल्या, दे आर नॉट सपोज टू लीव। पूण तो एकटोच आशिल्लो आनी ताणें कावंट करून कॅश रेडी दवरिल्ली बंडल बांदून। तो भितर सरलो, ताका सांगलें जाप करूंक जायना म्हूण ताका सांगलें। भितरले कॅश सगळी घेतली, प्लास्टीकचे पिशवेन घाली आनी हे सायडीक असो कॉर्पोरेशन बँकेचे सायडीक धांवून गेलो। ताणें मागीर सगळ्यांक सेक्युरिटी म्हणून मारलो। सायडीकूच सेक्युरिटी आसलो, तो आयलो, बाकीचे हांगा आशिल्ले लोक आयले। पूण तो पर्यंत कोणाचो पत्तो लागना, कोण गेलो कितें जालें कांयच कळूंक ना। आमी आतां पुलीस स्टेशनाक रिपोर्ट केला, पूण हांगाच्या पीआयन आमकां बरें सहकार्य दिलें आनी चालू जाल्लें आसा सगळें। हे प्रकरणाची पुलिसांनी ताकतिकेन चौकशी सुरू केल्या, मात अजून मेरेन कांयच तांच्या हाताक लागूंक ना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। नवे वाडे वास्कोच्या हावजिंग कॉलनींत आशिल्ले भौशीक शौचालय थंयच्या लोकां खातीर व्हड समस्या थारला। मोडिल्ल्या संडासाक लागून सगळे वटेन घाण जाता। सेप्टीक टँकांतल्यान व्हांवपी घाणीक लागून जळारां वाडल्यात। थंय संडासच नाका अशें म्हणपाची वेळ लोकांचेर आयल्या। पालिकेक ही समस्या सोडोवपाक पुराय अपेस आयला। संडास बांधला आणि 15 दिसांनी म्हटलं दारां काढून व्हेली कोणी, भितर माती गोबर भरून दवरला पळय भितर। ते संडास कितें करूच्याक थेयला ते हांगासर बांधल्या, ते कित्याक बांधल्या? आमकां संडास नाका ते भायर घाटयाची भुरगीं घाटयाची म्हणल्यार राग धर नाका। तुमच्या लोकांची भुरगीं सगळीं आमी कितके आरण मारता तेंचे कडेन। उलट तुमकां तेन्ना रावताना कळूं नाका म्हण विचारतात आमकां। ते रूम घेवन रावताना तुमकां कळूं ना हांगा अशी वयर उतरां दितात ती। तेन्ना पयलीं तेंची फुड्यान उबी रावता आनी भुरग्यांक थंय बसयता हागू। तांकां कितले मोठे संडासान बसयात, पाणी वता म्हणून कशी आयकना। मच्छर पळय कशी जाला ती, मच्छर जाला पळय गटरान पळय धरून कोण येना सोयऱ्या दायरा कशी घाणीत रावतला म्हणटा आमकां। कित्याक सांगते एक दार ना ताका काय ना म्हणून ते भुरगे बावडे पळय रस्त्यार येवन बसता। खंय वयतले? तेंची चूक ना न्हू। मेन म्हटल्यार पाणी सारकें ना, थंय एक टाकी ना, भितर काय ना आमकां ते टॉयलेटीच नाका। ते मोडान थंय कितें बरें करा, कितें तरी भुरग्यांक खेळपाचें जावं कसलें कितें तरी करा बरेंशें। बरें वेवस्थान करून बरें दिवचें आमकां। आनी कितें करपाचें कोंचुलाक आनी सांगून फायदो कितें आहा? तुमची घाण म्हणटाय तुमची, मग आमी ही जी बिराडां आसा ती बिराडां खाली करपाची नाल्यार ओनर कोण आहा तांकांच दवरपाचें। कितल्यान ते हावजिंग बोर्डाचे टॉयलेट बांदलेले, पण ताका हांवें दर फावटी हांव लेटर घालता। थंयसर लोकांनी झाडां माड लायिल्ले आहा, त्या माडाच्या मुळां मुळे ती टॉयलेटी पिड्ड्यार जातात। आनी ताका लागून हांवें लेटर एकदां सोडून 3दा लेटर रिमायंडर हांव धाडीत आसा। हावजिंग बोर्ड तेजेर एक्शन घेयना। इवन हांव डायरेक्टराक वचून मेळ्ळें की अशा रितीन आमचे कंडिशन हावजिंग बोर्डाचे एकदम बॅड आसा, पूण कांयच ना। हांव एक्शन घेना म्हणजे दुसरे तेतून लास्ट टायमार जो कॉन्सुलर आसलो शिंदे म्हणून, त्याने ती टॉयलेटाचे थंयसर हें करून दवरला। त्याने कोटेशन काडलेलो, त्या कोटेशनान तेजें ती कामूच तेणे पूर्ण करूंक ना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। गोवा कॅनान मडगांवच्या SJPDA ग्राउंडावेल्या प्रदर्शनान वचून इन्स्पेक्शन केलें। कितल्याशेच वस्तूंचेर उत्पादनाची तारीख नाशिल्ली, बनावट नांवां आनी म्हायती, फटीची वॉरंटी आशिल्ली डुप्लिकेट उत्पादनां मेळ्ळी। कार्मेल कॉलेजीचे कंझ्युमर वेलफेअर क्लबाच्या भुरग्यांक व्हरून गोवा कॅनान ह्यो गजाली म्हायती म्हूण दाखयल्यो। They have to state the prices, they have to state their full addresses. As we have seen today, people are selling things in the name of America, people are selling things in the name of branded companies like Siemens and giving misleading information to the consumers. So this entire exercise is to open the eyes of the consumers. For us students, we never knew that such things happen and we never went to see, but now from henceforth maybe we'll be more alert about it. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।